पणजी स्मार्ट सिटीच्या कामाची डेडलाईन फक्त 10 दिसांची राहिली असताना सांतिने चर्च जंक्शन ते टॉक मेरेनच्या रस्त्याचे काम जावपाचे आसा। ह्या रस्त्याचेर गटाराचे काम चालू आशिल्ल्यान हो महत्वाचो रस्तो येरादारी खातीर अजून उक्तो केल्लो ना। काकुलो मॉल ते टॉक मेरेनचो रस्तो खणून नवो रस्तो करपाचे काम नेटान चालू आसा। गटाराची कामां चालू आसात। ही कामां फुडल्या 2 म्हयने तरी सोंपपाची नात म्हणून उद्देशक आनी काकुलो ग्रुपाचे मुखेली मनोज काकुलो म्हणटात। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर पणजेकारांक धुल्ल, येरादारीची कोयडी, व्यावसायिकांक लुकसाण असे वेगवेगळ्या प्रकारचे त्रास सोंसचे पडटात। पणजेकारांचे आता पाशियेस काबार जाल्ल्यान केन्ना ही कामां सोंपतली काय म्हूण लोकांक दिसता। ही कामां बेगीन सोंपून फाटली जायती वर्सां स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर हाल काडपी पणजेकारांक एकदाचो सुटकेचो स्वास घेवपाक मेळू म्हूण उद्देजक आनी काकुलो ग्रुपाचे मुखेली मनोज काकुलो उलयलो। सगळ्यांक खबर आसा हे काम पळय आमच्या फायर ब्रिगेडीचे ऑपोजिट फ्रॉम दिस जंक्शन टू साकव चल्लां लास्ट 2 वर्सां रखडटा आनी वी हॅव बीन ट्रबल्ड अ लॉट। लोकांक भयंकर त्रास जाले हांगा सांतिनेशच्या, बट नोबडी वॉज बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग अनफॉर्च्युनेटली। पूण आतां कितें जालां, नाव वी आर इन द लास्ट फेज म्हणटा तशें, आनी 1-2 म्हयन्यांनी म्हज्या कोतान काम सोंपपाक जाय होपफुली। सो वॉट आय कॅन ओनली होप की आतां तांची तरी मातशी तांची अक्कल जाग्यार येवन मातशें स्पीड बेगीन फास्ट करून इवन दो इट विल रेन बेगीन करून लोकांचे त्रास सगळे सोंपोवपाचे वन्स एंड फॉर ऑल। कित्याक भयंकर लांबला, लोकांक भयंकर त्रास जाल्या, लोकांनी खूब सोंसलां। सो आय होप दॅट दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट फेज। आय कॅन अंडरस्टँड तुमकां टेक्निकल डिफिकल्टी आसा बिकॉज थंयच्यान नालो वता, डीप सिवेज करची पडटा, सगळें बरोबर आसा। पुणून होपफुली दॅट हो लास्ट फेज आमचो 2 म्हयन्यांनी सोंपपाक जाय आनी आमकां हाज्या फुडें सगळ्यो आमच्यो कटकटी विल बी ओवर वन्स एंड फॉर ऑल। हय, डेफिनेटली विदाउट अ डाउट हेच जालां फक्त सांतिनेज एरियेन न्ही, फूल पणजेन एंटायर पेंजीम। तुजो धाकटो बिझनेस आसूं किंवा व्हडलो बिझनेस आसूं, लोकांक भयंकर त्रास जाल्या। अनफॉर्च्युनेटली नोबडी हॅज टेकन कॉग्निझन्स। CCPन कांयच कोणाक रिलीफ दिवंक ना, गव्हर्मेंटान कोणाक कांयच रिलीफ दिवंक ना। म्हयन्याच्या म्हयने हांगा लोक दुकानांनी भितरूच सरनाशिल्ले। अशें आसतना सुद्दां थोडी दुकानां तर बंद जालीं, भाडे फारीक करूंक जमना तांचे कडेन, कित्याक म्हयन्याच्या म्हयने रस्ते बंद आशिल्ले न्ही। लॉट ऑफ रिप्रेझेंटेशन्स वन मेड, कोणा कडेन उलयतलो आशिल्लो, कांयच नोबडी वॉज देअर टू लिसन, कोण आयकुपाक तयार ना, कोणाक पडलेले ना, अशी परिस्थिती आशिल्ली पणजेची। पूण एनिवे हें सगळें आतां दिस इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। नाव लेट अस होप दॅट आतां हें लेट अस सोंपून एकदाचें आनी वील कम बॅक टू नॉर्मलसी। डेडलायन म्हणून ताणें 31 मे म्हणिल्ली, पूण खंयच्या स्ट्रेच ऑफ इमॅजिनेशन 31 मे जातली खबर ना, कित्याक आज जाली 20 मे, 10 दिसांनी कांयच जावपाचें ना। तरी पूण कितें तरी निमित्त सांगतले, पावस पडला, हें पडला, तें पडला, फायन, आनी 1 म्हयनो 30 जून पर्यंत तरी काबार करात आनी वचात एकदाचें हांगाचें। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान सिनियर रिपोर्टर नीरज नाईक।